म्हादय संदर्भात जागृताय करपाक खूब कितें करूं येता. आमचो सदांच सेव म्हादय सेव गोवा चळवळीक तेंको आसतलो म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. मुद्दो आसा की प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट PFR which is one step before the DPR. हो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट गोंयचे सरकाराक सेंट्रल वॉटर कमिशनान दिल्लो नोव्हेंबरान. हे आमकां RTI रिप्लाय आयिल्ली आहा. हाजेर आतां एक सिद्ध जाता की गोंयच्या सरकाराक खबर आशिल्ली की सेंट्रल वॉटर कमिशना कडेन कर्नाटकाचो म्हादय डायवर्ट करपाचो विचार आसा आनी ताजे खातीर काम येवपाचें आहा. सो सरकार जे आज मेरेन आमकां सांगताले की आमकां हें कांयच खबर नाशिल्लें, आमकां शॉक जालो, तशें गोंयचे जनतेक शॉक जालो. ही फट हें आतां सिद्ध जाल्लें. हो म्हाका दिसता नवो डिवेलपमेंट म्हादयचो. हो नवो डिवेलपमेंटाचेर गोंयचे जनतेक आतां अवेरनेस जावपाची गरज आसा की ह्या डिवेलपमेंटाचेर कळटा की गोंयचो सरकार कर्नाटका बरोबर फितूर आहा. हो गोंयचो मुखेलमंत्री कर्नाटका बरोबर म्हादय डायवर्ट करपाक फितूर आसा आनी ताजे खातीर ते आतां एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर दुसरे प्रोजेक्ट्स ह्या दिसांनी आनी दुसरे प्रोग्राम हाडटात. आतां मे मेरेन हो सरकार कांयच म्हादयच्या इश्यूचेर करचो ना. सुप्रीम कोर्टान बसून जेन्ना कर्नाटकाची बाजू घेवन श्याम दिवान उबो रावलो आनी ताणें जेन्ना डिमांड केलो की हो इशू आतां आमी कितें ते ऑगस्टान सप्टेंबरान डेट पडले तेन्ना आमी घेवया, गोंयची रिप्लाय कांय नाशिल्ली. म्हणल्यार इन अदर वर्ड्स गोवा ऑल्सो वॉन्ट्स दॅट दीस इशू शूड बी पोस्टपोन्ड बियॉन्ड May 21st which is the deadline for the Karnataka elections. So हाजेर क्लियर कॉम्प्लिसिटी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा विथ कर्नाटका टू डायवर्ट म्हादय हें सिद्ध जाल्लें. हें डिवेलपमेंट म्हादयचेर आसा. हें आतां आमचें कर्तव्य कितें जाता की हें जें तुका हांवें सांगलां हें सादे भाशेन गोंयचे जनतेक सांगप. एक तालुक्यान वचून सगळ्यांत सदर्न मोस्ट टीप म्हणल्यार काणकोण तालुक्यांत आमी गेल्ल्या, आमी पेडणे वतले, आमी सांग्यार वतले. सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सावथ सगळ्या कडेन वचून हो इशू लोकांचे फुडें पावोवप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी तें आमी युनायटेडली करतले. कर्नाटकचो जो CM आसा त्याने बजेटात सुद्धा मेन्शन केला की म्हादयचो जो कॅनल आसा त्याच्या खातीर 1000 करोड मोडटले. हें सारकें आहा न्ही. कर्नाटकाचें सारकें आहा. कर्नाटकाचें सगळे तांचो CMच रूम न्ही. कर्नाटकान सगळ्यो पार्टी ज्यो आहा तांकां म्हादय डायवर्ट करूंक जाय. गोंयांत सगळ्यो पार्टी म्हणटात की तांकां म्हादय डायवर्ट जाल्ली नाका, पूण BJP जो सरकार चलयता ही पार्टी कर्नाटका बरोबर आसा. तितलेंच न्ही, मुखेलमंत्री वचून कर्नाटकान कॅम्पेन करता की जो मुखेलमंत्री म्हादय डायवर्ट करूंक सोदता आनी जो हजारांनी कोटी म्हादय डायवर्ट करपाक बजेटरी प्रोविजन करता त्या मुखेलमंत्र्याक परतो हाडात म्हणून. कित्याक हो डबल इंजीन सरकार म्हणून हो आमचो मुखेलमंत्री सांगता. हें दुर्दैव आमचें तो असलो फुटीर मुखेलमंत्री आमकां मेळिल्लो आहा. आता CM म्हादयच्या मेंबरान सांगलें की खंय तरी जो म्हादयचो इशू आसा खंय तरी सप्रेस केल्लो वयता म्हणून. सप्रेस करपाक खूब भशेन सरकाराचो प्लॅन आसा, पूण एक लोकांचो विशय आनी जो विशय गोंयचे जिवनदायिनीचो हो म्हाका दिसना सप्रेस करूंक पावतले. फायनली गोंयांत देव आहा आनी देव कोणाय कडेन उलोवंक, पूण देव म्हणटा तो सैम राखपाक सदांच आसता. आमच्या हिंदू धर्मान सैम आनी देवाचे भितर कनेक्शन आहा जें कांतारान दिसता पिक्चरान. त्या भशेन खंय तरी देव आसा आनी आमकां खात्री आहा आनी आमकां भावार्थ आहा की हो देव गोंयांत पावतलो.